तिने आपली 2 उतरां सांगची. स्वप्नेश शेल्लेकर. देव बरें करूं. आयज इतली गर्दी जाला ती पळोवन बरें दिसलें. अशेंच लोकांनी फुडाकार घेवपाक जाय हेज्या फुडें, कित्याक जितले इन्फॉर्म सिटीजन्स आसतले तितले आमची सोसायटी, समाज आनी गोंय उरतले, टिकून उरतले. कित्याक जेन्ना आमी इलेक्ट करून एक एकट्यांक दितात पळय तांकां मागीर तो मत मारता. आयच्या दिसाक आमी पळयत जाल्यार सगळे जाण आमची मदत करतले म्हणून फुडाकार घेतात, निवडून येतात आनी मागीर ते स्वताचीच मदत करपाक लागता. आमकां आनी पळयत ना. आमकां आतां कितें करपाक जाय? आमकां अशें संघटीत रावचें पडटलें. आमकां एकामेका कडेन उलोवन आपली नॉलेज ट्रान्सफर करची पडटली, सो दॅट सोसायटी इन्फॉर्म्ड उरपाक जाय. जितलो आमचो क्रावड आसतलो तितले जास्त इन्फॉर्म सिटीजन जावपाक जाय. कित्याक जितले इन्फॉर्म सिटीजन आसतले तितले डिसिजन बरे जातले, सगळ्यांचे हितान जातले, इन फेवर ऑफ एवरीवन म्हणटा पळय तशें. परत एकदां सांगता, ही गुंडागर्दी गोंयान बंद जावपाक जाय. प्रत्येक फावटी आमी तेच सांगता. आनी गुंडागर्दी जितले दीस चलतली पळय, इट इज लायक पॅरलल सिस्टम. आमची लॉ एंड ऑर्डर आसा न्हू, तेका ही पॅरलल सिस्टम. हितून डिसएडवांटेज कितें आसा काय म्हटल्यार, इन द आयज ऑफ लॉ अशें म्हणटात की एवरीवन इज सेम. कोण गिरेस्त आसो, कोण गरीब आसो, कोण मागीर निवडलेलो आसो, कोण कॉमन सिटीजन आसो, सगळ्यांक कायदो समान लागता. पूण गुंडागर्दी जेन्ना पॅरलल सिस्टम म्हणून फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम एज एन ऑप्शन घेवन येता, तेन्ना गुंड जो कोण जास्त पे करतलो तेजो आसतलो. सो सोल्युशन हांगासर कॉमन मॅन वील सफर. आमचे असले लोक सफर जातले. आमी तरी आतां आवाज उखलता. जेंचो आवाज ना, जे डावन रोडन आहा सोसायटीन, तेंचे कडेन जे आतां इनजस्टीस जावपाचें आहा हेज्या फुडें, तेंचे कडेन स्ट्रेंथूय ना. सो त्या लोकां कडेन हांव सांगता, संघटीत जावया, ऑर्गनायज जावया, so that we will be in a better position to defend ourselves. मानतात तुम्ही? Yes. देव बरें करूं. थँक यू. दुखवता आनी 18 तारखेक ताका हिंगासर एटॅक जालो. सगळे गोंयकार जाणा. आयज आमी ती निशेध करता. ताका 2 चिमटे काडल्यार जे मनीस हायट घुवन सारले ते रोखडेच डिस्क्लोज करता न्ही नांव. कोण मास्टर मायंड तो. सो त्या मास्टरमाइंडाक अरेस्ट केल्या बगर आमी उगी रावचे ना. कशेंच आमी उगी रावचे ना. आनी सरकारान चिंतचें, इनफ इज इनफ. ह्या फुडें गोंयकार उगी रावचे ना. आनी आमचे लिडर्स, एक्टिविस्ट आसात तांच्या बरोबर, ते कितें डिसिजन घेता तांच्या बरोबर आमी आसतले. चड आनी चड देव बरें करूं. राजन नारायण बाबू एडिटर बाबू. हांव रोजारिया फेर्रोस. आमच्या गांवची भाव भयणां हांगासून सगळीं एकठांय जाल्या आनी आमच्या बाजार वाड्यार हे इन्सिडंट घडलो म्हूण आमकां खूब दूख भोगली. आमी सगळीं दुखेस्त जालीं, कित्याक आमच्या बाजार वाड्यान आमच्या कारंजालेन असलो इन्सिडंट केन्नाच घडोवंक ना. आयज पळय आमची सगळीं एका उतराक भाव भयणां, एका उतराक सगळीं धांवून येयलीं. हो मनीस कोण तो म्हाका खबर नासली. हांव एक सोशल वर्कर, बारीक मोठें काम करता आनी मनीसपणाचे नाते कशें आनी म्हजो धर्म काडटा. ह्या मनशाक हिंगा मारून उडयलो, कोणें मारलो तो म्हाका खबर ना. पूण जेन्ना हांव चॅपलान गेलेलें प्लेसीड सॅक्रमेंटान 12 12:30 हे एकाक सुमार हांव येयलें आनी मनशाक पडलोलो पयलो. हांवें वगत करनासतना 4-5 जाण लोकांक एकठांय गेलो आनी ताचे उदक मारलें, ताका उखलून पाकान दवरलो. आनी म्हाजें मनीसपणाचें नातें कितें आहा तें हांवें केलें. आय एम नॉट एन एक्टिविस्ट, बट हांव सोशल वर्क करता आनी म्हाजो कायदो म्हाका धर्म म्हाजो शिकयता हें करपाक आनी हांव कंटिन्यू करतलें अशें. थँक यू व्हेरी मच. Goes to Rama because as an activist and as a resident of Taligaon,
I feel ashamed what is happening today in Goa. And we always are forward for the people of Goa because we love our Goa. Don't we love our Goa? Yes. And we will stand and fight till the end. Till the end we will fight. We are not scared of these people. We will stand and we will fight. The reason why we are standing here today is because of what is happening. We all need to understand that this is going to happen again. Rama's family is very badly affected. Rama today cannot sleep in the nights. He's so traumatized. When I went and I met Rama in the hospital, he said, Cecil, I had given up my life. I gave up because I couldn't fight 6 people. I gave up. And even in the video from the CCTV there, we could see Rama almost giving up. It looked like he was dead on this very road of ours in Karanjale. This very road. It gives me like, I don't know about everyone else, but it just raises the hair on my hand because what are we doing as citizens? Today it's with Rama, tomorrow it can be anyone else. The family that goes through the trauma, only that family knows. Whether it's MLAs who are gundas today, whether it is all our goons who are being paid. People of Talegaon, people of Goa who are watching this, please raise your voice right now. Because these criminals are higher ups, they are all ministers involved. And they have to be caught. Don't they have to be caught? Yes. And justice has to be given to Rama. Thank you. थँक्यू सुशील. आता बाय सुशील. I'm glad so many of you have got together to protest against the assault on Rama Kankonkar. I happen to stay just behind in the San Antonio colony. So I am aware and have been following this from the time it happened around 2:15 in the afternoon in broad daylight. Ironically, this happens on the 25th anniversary of being beaten up in Donapola, just behind the outpost, by the gang of protectors from Santa Cruz. The provocation was that it forced Dayanand Narvekar to resign for molesting an 18-year-old in the speaker's chamber. Now, 2 issues. One, I know what is the impact of being beaten up. So, in the case of Rama, the immediate priority is to get a panel of expert, independent doctors to evaluate his condition. It is not that I have no faith in the GMC doctors, but in my case, they were very well-intentioned, pumped me with steroids, which are inadvisable, and I became a victim of steroid addiction. And for 5 years, I spent disabled. So it's necessary, perhaps you can invite Dr. Oscar Ravello, Dr. Netalkar, who is a neurosurgeon at the Manipal Hospital. And since he seems to have prostate problems, Dr. Madhu Mohan of Healthway. It's interesting or crazy, even if a small MLA or a sarpanch is admitted to the hospital, they regularly issue health bulletins. They tell you what the status of the patient is. Now it's been more than a week since Rama was assaulted. There is not a single statement from the dean or the superintendent of the GMC on the status of Rama's. The only statement has been made by all people, Michael Lobo. He has posted on Facebook saying that Rama was kicked in his private parts, that he has a major problem, that he also has a urinary tract infection. So, Vishwajit Rane, the health minister, did not go to visit him. There was not a single comment by him. Babush Mansaret has only made a Facebook post saying, get well soon. And
that he does not believe in violence. So I think it is urgently necessary to get an independent medical panel, and if adequate attention is not available in the GMC, let us send him to the best health facility in the country. If Parikar can be sent to Solan Catering in the United States, there is no reason why Rama, he can collectively contribute to ensure. Incidentally, just yesterday, Swapnesh, another major activist, the man who filed a criminal complaint against the TCP minister, was threatened. Swapnesh, I carried a major article based on Swapnesh's FIR about how unlimited FIR, that is, a building can go sky high without paying a paisa. We carried that. That was the main provocation for the attack on Swapnesh. Thank you. Thank you for the opportunity. Thanks a lot, Rajan sir. राजन सरांनी सांगला त्याप्रमाणे राजन सरांनी सांगला त्याप्रमाणे इंडिपेंडंट हे जाय पडटलेच, मेडिकल टीम जाय पडटली, तशीच इंडिपेंडंट एक रिटायर हायकोर्ट जजीस जाय पडटलो ही इन्क्वायरी करपाक. कित्याक आमचे म्हाका दिसना की गोवा पुलीस किंवा आमचे इन्व्हेस्टिगेशन करपाक शकता म्हणून. कित्याक गोवा पुलिसांक फ्री हँड ना, ते कांयच करूं शकना. कित्याक ऑल आर मिनिस्टर्स, कित्याक एलिगेशन आसा मिनिस्टर्स जातींवर. आतां जेन्ना हो पार्शियल प्रोब जातलो, कसो फ्री जातलो खबर ना. ते खातीर एक रिटायर्ड जजाचोय अपॉइंटमेंट गरज आसा आनी प्रोबाचेर लक्ष दिवपाची, इन्व्हेस्टिगेशनाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. आतां आमच्या एक डिमांड कर, राजू मार्टिन्स हिंगा आसतलो, मातसो फुडें येवं जातलो. राजू बाब सर, तुमची 2 पळयलो आमचो पणजेचो MLA सांगता आपले कॉन्स्टिट्युशन घडोवंक ना. ओके, मानता तुझ्या कॉन्स्टिट्युशन घडोवंक ना जाल्यार तूं तालिगांवचें राजकारण चोय नाका. हे हांव सांगता तुका, तालिगांवचें राजकारण तूं पडू नाका. आनी तालिगांवचे MLA सदां उगी रावले. कित्याक आमच्या भावाक जस्टीस दिवंक जायना? एक उतर कित्याक भायर काडूंक ना? उतर भायर काडूंक जाय आसलें. आमकां रामाक आमी प्रेयर करता सदां घरा कडेन, आनी रामाक आमच्या असोच फुडें रावन बाबा, असोच फुडें राव तूं. सदां गोंया जगड, सदां आमच्या एक्टिविस्ट तांकांय सांगता आमी, अशेंच तुमी सदां झगडा गोंया खातीर आमी तुमच्या फाटीं सदां उबे आसतले. देव बरें करूं. थँक्यू राजू बाब. ना आता साल्वासांव करून बाकीच्या हॉस्पिटलाची सगळी तयारी केली. तरी सांगपाचें म्हटल्यार हे जे चल्लां पळय तें हे बरोबर न्ही. रामा काणकोणकर हो एक्टिविस्ट आज हो आमच्या खातीर आनी बाकीचे खुबशे एक्टिविस्ट आमच्या खातीर झगडटात, आनी ताका लागून आमी सुशेगाद घरान बसून असतात. कारण हे आसा म्हणून आमकां थोडीशी तरी आमकां ताकद मेळटा. आनी ताका लागून हांव सगळ्यांक सांगता, आमी सगळ्यांनी हे आतां जालां तें जो पर्यंत ताका न्याय मेळना, जो पर्यंत ताका शक्ती मेळना, आमकां सगळ्यांक शक्ती मेळना, तो पर्यंत आमी अशीच ही लढाई सुरू दवरपाक जाय आनी रामा काणकोणकाराक न्याय मेळून दिवपाक जाय. देव बरें करूं. थँक्यू गोयकर बाब. आता आमचो अनेक गांव भाव बाब आग्नेल. राखणदार तूं गोंया राखोंक सोदता, राखणदार म्हणलो, पूण तांकां खबर नासली ह्या गांवचो राखणदार आमचो सोतोमायर पाद्री ते पळयतालो. तशेंच तेजे फुडल्यान आमची इगोज आहा, रुजाय सायबीणची. ह्या वटेन सांत रस्त्यावेर, ह्या वटेन सेंट मेकल, ह्या वटेन सातेरीन आमचें देवूळ आहा. हे सगळे तेणी ताका मारून उडयलो आनी वसो मारला ताका. कोणत्यानी चिंतूना पासून तो चिंततलो म्हूण. म्हाका आमच्या देवाचो उगडास येता, देवाक कसो जेजूक मारला आमच्या, तसो ताका जाय तो कितलो फोर्स आहा तो काडून मारला. आनी अशें जालां कितें, अशें इतलें सरप्रायज जालां की मास्क ना, कांय ना, कोणाक भियेना, गोमणाक केअर करना, आनी कोणाचेर पडलेलें ना ते भाशेन येवन ताका पावण्याक मारला. हितून दाखयता की वयलो सायब कोण बरो आहले बरो अशें केन्ना जायना. व्हडली आमी जायती केली. तालिगांव आमी धमाकाच्या टायमारूय पळयलें.
आमकां पुलीस घरांनी सर्च मारून भोंवताले कोण तामाका फाल्यां ताली पंचायत म्युनिसिपल येतना कोण जाणा ही खबर जाल्यार आयकोचें आतां पुलिसाचो आवाजूच ना SP गुप्ता हू इज आयजून पासून प्रेस कॉन्फरन्स ना हूंय हा तूं आमी गोंयकार सोदता आवाज तुमचो आवाज जाय की बाबा हे कितें जालां पळय तें हो रामाक आमकां दुखला ते पण आवय बापूयक आनी तेज्या बायलेक कितलें दुखला तें आमी जाणा आमकां तें कांय नको दिसता पण आमी एक पण दांड व्हायलोलो तेन्ना आमकां कमला कितें एक दांड्याचो वालोर कितें पळय तो आनी रामाक असो मारला की आमच्या माणसा आमी मेल्या बगर पासून त्या मोतिल्ल्यान हें केन्ना वयचें ना हें कारण जालें पयलो इश्यू असो आमी केन्ना म्हाजी लायफ पॉलिटिकलान पळयला लायफ आमी हें केलां आमी मोर्चे आल्या पूण आमी इतले क्रायम पळयला रातचे भोंवताले आमी इलेक्शनाक अशें पळयलां पूण असो मारला आनी अशें कितें जालां आयज कारण जालें न्हू तें एकदम दुखीचें आनी हांव तुका सांगता रामा पोत्तो येतलो हात ओत येतलो तेका हे सायडीन चारूय वाटेन सांतांनी साल्वार केला आनी आमच्या गांवच्या सोतो मायरान आमच्या पाद्री तो आमच्या गांवचो वडील तो आमचे हे गांव तेजो तेणे तेका साल्वार केला तसोच तेका पिस्तोल आहलो बरे भाशेन सामको भायर हाडटलो हे म्हाका देवाचो खूब उपकार आहा आनी दुसरें सांगता तो बरो जाल्या बगोर तेका भायर काडपाक कसोच सोदनाका कित्याक तेका मार पडला तो तुमी सगळी पोती पळोवया कोणाच्यान पळोवंक जायना तितलो मार घातला आमी जाल्यार थिंगाच मोत्तले आहले रामा म्हूण तो देवाच्या आशिर्वाद आहा तो गोंयचे बरें चिंतालो आनी गोंयचे पासून झगडटालो म्हूण तेका आयज देवाक जागो दवरला तेका तोखलेक धरून झोमणीक मारला न्हू तो एक इन्सिडेंट पळया तो कॅमेरा पळया तो परत जाल्यार तुमी रडटली केंसांक धरून झोमणीक मारला देखून हांव तुका सगल्यांक मागता तेका आमचो सापोर्टूय दिवया आमचे रोजारूय दिवया ही दोन उतरां सांगून हांव काबार करता आग्नेल बाब आता आमच्या बरोबर आसा ॲडव्होकेट आल्बर्टिना आल्मेदा मातशी फुडें येवची फुडें सरलो पूण तितले कळोंक नासलें कोणें केलां अशें आतां हें सामकें ब्रॉड डे लायटीन म्हणजे आमी कितेंय करूंक जाता तुमी कितें करतले अशें म्हणून तेंचे पॉयंट आहा तर आमी निशेध मारून ओगे रावंक जायना कित्याक हें कित्याक चलता आयज काल जोमणीक लागोन कजिनोक लागोन खूब हे प्रॉब्लेम जाल्ले आसा आनी हे माफिया जाल्ले आसा हे माफिया घडून येयल्ले आसा आनी ते माफिया जर आमी एड्रेस करना आमी जर ते स्ट्रगल्सान इन्वॉल्व जायना जाल्यार हे चालूच उरतले कित्याक तेंचो इतलो पावर आहा दे हॅव सो मच पावर दॅट विथ you will protest, they will say, they will manipulate. Now you know, everybody knows they brought one person as mastermind. We know that person cannot be the mastermind. He is one of the tools of the mastermind. So therefore, who is the mastermind? No one, they are not coming forward. They are trying to manipulate. They are saying call detailed records they cannot obtain. Don't we know? We all know. I am a lawyer. I know they have ways to obtain call detailed records. Even if that record was that mobile is broken or thrown somewhere. So we must आमी सगळ्यांनी चालूच दवरूंक जाय हे आंदोलन रामान मारला पूण when Rama is assaulted, why is he assaulted? He is assaulted because he has been involved in all these struggles. हितून सगळ्यान इन्वॉल्व आसा म्हणून तेका मारला. सो जेन्ना तेका लागून तेका मारला म्हणजे त्यो स्ट्रगल्स आमी चालू दवरूंक जाय आनी व्हडल्या हेणे नेटान आमी झगडोंक जाय आनी सगळ्यांनी तेन्नाय इन्वॉल्व जावपाक जाय फकत एक सामको मारलेल्या परिस्थितीन पावता मसोत तेन्ना आमी कितें म्हणटा हल्लो करता ते उपकारचे ना म्हणजे ते बरें तुमी हल्लो आमी सगळी हल्लो करता म्हणून पूण हेच्या फुडें आमी चालूच दवरूंक जाय आमचें आंदोलन. थँक्यू आल्बर्टिना बाय आता आमच्या कितें आहा ती पूण तेंका कोणाक काय पडला तालिगांवान कितें जावं ती फक्त जोडून येयला तेणी काल कोणें ते आतां कालूच तेणी कोणें सांगला न्हू एक बीजेपीच्या बऱ्या लिडरान व्हडल्या ते जोडटा खंय सारकें ते जोडटा न्हू जोडीत रावा आनी ते
ते फक्त कितें लोकांचेर अटॅक करपाक, कितें लोक तांकां दाखोवन दिले गव्हर्मेंटाचे चुको कितें आसल्यार ते फक्त मागीर अशें करून मारपाचें आनी तेंचो आवाज दामपाचें, हेंच गव्हर्मेंटाचें काम जावन आसा. आतां हांव आमचो तनोज हडळपालकर बाबा वयता आपली मातशी 2 उतरां सांगची. नमस्कार, तनोज हडवलपालकर. सगळ्यात पयलीं म्हणटा हांव, जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा, देव तेथेची जाणावा. जे कोण रंजले आनी गांजले म्हणजे सामके तांकां कोणाचोच सपोर्ट ना अशा लोकांक जो धांवून वता तोच खरो साधू आनी त्या थंयसरूच खऱ्या अर्थान देव आसा अशें आमकां दिसून आयला. ती मॅडम तिने रामाचो जीव वाटयलो अशें म्हाका दिसता, तिच्या भितर तो देव पळयलो हांवें आज. म्हजें रिलेशन ताळगांव कडेन ल्हानपणा पासून, ताळगांव, पणजे आनी आतां सांताक्रूज म्हणजे तिनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका मोठ्या प्रमाणान लोक वळखताले. रामाचेर अटॅक जालो, मोठ्या प्रमाणान संपूर्ण गोंयभर लोक जागे जाले. आज जायना तशें हांगासर भायर सरल्या पावस पडटा पण स्वताची जिवाची काळजी न करता आज सबोत दाखोवपाक भायर सरल्या. एक कारण ते हांगा मित्रा बाजार म्हणटा, ह्या जाग्यार हाज्या पयलीं केन्नाच असले लफडे जावना. कारण आमी ताळगांवकार आनी गोंयकार शांतिकायेन बिलीव करता. आज म्हाका मुद्दम उगडास येता, एक म्हळ्यार खंयची खबर आसा, कायदो कितें सांगता तो एक समज आसा. अशें म्हणटा कितें खंय की खंयसरी खंयच्या राज्याचो मुख्यमंत्री जेन्ना तो सरकार चलयता आनी त्या राज्यान खंयच्याय कानाकोपऱ्यान जर कितें लफडे जाले, ते एजिटेशन सुद्धा जाले जाल्यार इंटेलिजन्स रिपोर्ट पर डे त्या मुख्यमंत्र्याच्या टेबलार वता काय ना? जाल्यार इंटेलिजन्सान अजून मुख्यमंत्र्याक कित्याक सांगना की खरो मास्टर माइंड कोण? सांगपाचो इश्यू असो आसा. हांवें मुद्दम म्हणा, कित्याक खबर आसा, पयर हांव बिचोले गेल्लो, थंयसर काही लोकांनी सांगले, अश्यो कितल्योच गजाली सांगल्यो, ह्या रामा काणकोणकाराचेर जो अटॅक जाला ताजे धागे दोरे मुख्यमंत्र्याच्या दारा पर्यंत पावता. आनी ताच्या खातीर म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान त्वरीत जे कितें तुगेले इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते फेर करपाची गरज आसा, फास्ट करपाची गरज आसा. नाल्यार लक्षांत दवरा गोंयकारांनो, आज जर गोंयचो मुख्यमंत्री जर रिएक्ट जायना आनी एक्ट जर जायना जाल्यार आज रामा काणकोणकाराचेर अटॅक जाला, फाल्यां ताळगांवकारांचेर परत अटॅक जातलो. ताज्या नंतर सगळे गोंयकार आसा ते एक्टिव्हिस्ट आसूं जावं कोण सादे गोंयकार आसूं, आमगेली चलयां आसूं, आमगेले आवय आसूं, आमगेले भाव आसूं, हांचेर अटॅक जायत रावतले. आनी लक्षांत दवरा, एकूच गजाल सांगता, म्हाका लास्ट सांगता आनी वता हांव. एक म्हळ्यार तुम्ही सगळे, हांव तुमकां कोणाक धन्यवाद म्हणचो ना, कारण तुम्ही सगळे आपापल्या खातीर भायर सरिल्ल्या, स्वता खातीर भायर सरल्या. कारण हो गोंय फक्त आमचो एक्टिव्हिस्टांचो न्हय, हो तुमच्या सगळ्या लोकांचो. हो गोवा, हे गोंय सांबाळून दवरणारे हे लोक सगळे ताळगांवकार. आज ताळगांवची शेतां गेली खंय? काय बरें, म्हाका उडस आसा, आमी ल्हानपणाच्यान येताले आनी शेतांनी थंयसर उडके मारून म्हाकाय उडस आसा, हांवें मुळो सुद्दां काडून खाल्लेलो आसा. आज ते आमकां पळोवपाक काय मेळना. फाल्यां आज हांव तुमकां हांगाच्यानूच सांगता, ही जरी कॉर्नर मिटींग जाल्यार मोठ्या एजिटेशन मोठ्या प्रमाणात लोक जमा जाले, ऑलमोस्ट 200-300 जमा जाले. हांव तुमकां धन्यवादूय म्हणटा, पण तुका इतलेंच सांगता, जशे तुम्ही आज जागे जाल्या आनीक बाबा न्हिदूंक वचूं नाका, अशेंच अलर्ट रावा. तुम्ही अलर्ट गोंयकार जागे जायात, जागे रावात आनी दुसऱ्याकूय जागे करा.
आणि या सरकाराक दाखोवन दिया की आम्ही जागृत जाल्ले आसा. आता तुगेली हांव कसलीच लफडी सहन करून घेवचो ना. तू जर आता कितें जर परत लफडी करशील, 2 इन्सिडेंट जाले, एक रामाचेर जालो, एक आमगेलो स्वप्नेशाचेर जालो. हाज्या फुडें जर आनी कितें जालें जाल्यार गोंयकार प्रत्येक घरांच्यान पयर प्रत्येक गांवाच्यान प्रत्येक सिटीच्यान प्रत्येक विलेजीच्यान भायर सरतलो आणि सरळ थेट आमचो मार्च मुख्यमंत्र्याच्या घरापर्यंत आणि विधानसभेत पावतलो. धन्यवाद. जय श्रीराम. थँक्यू तोनज बाब. आता तोनज बाबान सांगला तशें इंटेलिजन्स रिपोर्ट व्हरी इम्पॉर्टंट. आता तशेंच सगल्यांक जाणा जावपाक जाय, ग्रँड हयातान पयले दिसाक कोण कोण मेळ्ळे ते. ग्रँड हयातान पयले दिसाक अटॅक जावचे पयलीं कोण 2 कॅबिनेट मिनिस्टर अलॉंग विथ सो कॉल्ड गुंडा और वॉटेवर कोण ग्रँड हयातान मेळिल्ले ते इम्पॉर्टंट आसा. तो एक व्हिडिओ फुटींग मेळ्ळी जाल्यार सगळे क्लियर जातले. तेणे सांगला त्या प्रमाणे इंटेलिजन्स रिपोर्ट आसाच, पूण इंटेलिजन्स रिपोर्ट आसलो जाल्यार गोंयचो सीएम ताचेर एक्शन घेतलो काय ना. सपोज की तेजो MLA इन्वॉल्व आसा, तेजो कॅबिनेट मिनिस्टर इन्वॉल्व आसा जाल्यार तेका गट्स आसा, आमी कोंकणीन म्हणटा ते कापासतात आसा, तेका तेंचेर एक्शन घेवपाक ते पयलीं जाण जावपाक जाय. आतां हांव बाय फिरोलाक मातशें आता तुम्ही मागपा गरज देवा कडेन बरो पावस पण गोड गोड मारल्या पुर म्हण, कित्याक तो गोड गोड तेंचे पळ्या पुर म्हण. ते वचो जाय, ते गेल जाल्यारूच सुसेग आसतलो. जे परी गोड गोड मारना ते वचपा न्हय. आनी तो गोड गोड आतां आमी जावपा जावो. आम लोकांक भायल्या येवन गोड गोड मारपा गरज, कित्याक पावसूय बंद जालो. तूं सरकारा जितले आहाय न्हू आमगेले टॅक्स पेयर आमकां सारखे मुड्डून चिड्डून आमगेले गामे पयसो आमी तेंकां टॅक्स हारी कोताय. ते AC बसोन आसताय सुसेगाद आनी आमी एशको रस्त्यार येवन बोबाड माताय की आमकां जास्तीच जाय म्हूण. तुमकां दिसता आम जास्तीच मेळटले म्हणून. आज पुरान मेळ्ळे जास्तीचू, इतू जाण आमदार येयले गेले, बट म्हाका एक कोणा एक चोर पोत्ते कितको निवडून येताय. आम म्हणटा आम तो नाका, पण ते येताय कितको निवडून. हे चिंतपा गरज जाणेकल्यान. हिंगा तुम्ही आतां येयले, आमी एक्टिविस्ट आहाय, जायते सोशल वर्कर्स आहाय, बेस्ते रस्त्यार येवन बोबाड मानाय आमी काम धंदो ना म्हूण आमकां. आमली फॅमिली आहा, आमी आमगे फॅमिली हाटल्या सोड येताय, तांकां खबर देखून आसना. जायत पाटी शंकर सांगता आपण घराको सांगोन येयला म्हूण, आपण पावना जाल्यार तूं मुस्के नाकाय म्हूण मान देखून उडयले जाल्यार. सो द सेम थिंग मुझे पाय के पण खबर आसना हांव घरांतूं भायर केदो सोदता आनी भितर केदो सोदता. बिकॉज ही इज पार्शली ब्लायंड एंड ही इज नॉट वेल, सो ही इज बॅड रिडर. सो कितें दोल तें हाता बाडोर रावता, बट हांव पाय सोरपा बिना. कितलेशे गुंडा धाडाय, पण म्हाका धाडटा आसतना मातशें चडू धाडाय बिकॉज बॉडी चोयनी. आनी एक सांगोता, आमी वी आर इजिली नॉट गोइंग टू गिव अप. हांवें पयले एक दीस सिसिला सांगलोलें आनी सिसिलाचे एक व्हिडिओ काडलो हांवें. सिसिला आंगार येयले ते दोना, हांव तर आहलोले जाल्यार कान पोसता आहलो, कळ्ळें का. सो यू ऑल हॅव टू अंडरस्टँड, जाण एकल्यान आयज रामा जावपाची गरज आनी हे सरकाराक क्वेश्चन करपाक गरज. कित्याक लॉ एंड ऑर्डर हॅज कोलॅप्स्ड. वी आर नॉट गिवन जस्टिस. आम बोबड मारपाक उरली सुण्या भाशेन, एंड पीपल डू कॉल अस डॉग्स. मुटाय आमी सुणी म्हूण, आनी हांव सदां म्हणटा वी आर फिरोशियस डॉग्स. आम हेसो तेसो सुणी न्ही हा रस्त्या वयली. We are ferocious and aggressive dogs. We are going to fight until our last breath. तुमको तर कापोसता जाहा जाल्यार जाण एकले एक्टिविस्टीचो हिंग उब रावलो आहा चोय, तेंची तोंड बंद करून दाखोय. जावपा ना. कित्याक आयज एक्टिविस्टां बराबर गोंयकार उठोना आनी गोंयकार दाखयता गोंयकारपण. कित्याक एश कोन आतां आमी कॉर्नर मिटिंग्स घेताय, कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट कोताय, एश कोन क्राउड चोवना आमी.
सो कारंजाले लोकांक वालोर की तुम्ही सपोर्ट दाखयल म्हूण अशें कोण हाल्या एक्टिविस्टान कोणे उल मालो ओ कितें रोंग जेन्ना जाता कितें आम जगताय तुमगे हक्का लागून जावं तें गोर जावं बाट जावं शेत जावं कित्याक एआय मुखार येय कित्याक तुमगे हक तो एंड यू हॅव द डेमोक्रेटीक रायट टू टॉक कोणाच्या तुमगेलो आवाज सप्रेस करूं जायना जेश कोन आयज आम बोबाड माताय तुमगे हक्का लागून तुमगे रायट्सा लागून हाल्या जाण एकल्यागे आमगे एक्टिविस्टांगे लायफ रिस्कार आहा पण आम बिनय होरे पण हाल्या आमकां तुमगेलो साथ जाय पडटलो सो प्लीज डू स्टँड बाय अस and stand by all the illegalities, the corruption that is happening. Stand against it, raise your voice, and come as one Goikar. हाल्या तर आम्ही उल मारलो सोगली येतोली म्हणून आम्ही एक आश्वासन दोताय. थँक्यू तुमकां. थँक्यू फिडल भाई. आता पीटर डिसोजा हिंगा आणि हिंगाचो एमएलए आयज तुम्ही सांगा तुम्ही जाणाय तो ती अजून उलोवना काय म्हणूंक ना आणि ताका घोव बसून काय म्हणना पूण इफ रामाच्या जाग्यार तेंगे कोण भुरगीं आहा जाल्यार तेंगे कोण सोयरी आहा जाल्यार कोणाचेच एमएलए जे मिनिस्टर तेगे कोण सोयरी कोण भुरगीं हे सेम जाग्यार कोणे अशें करून तेका माल जाल्यार हे 9 दीस जाले जस्टीस मेळना आमकां 9-10 दीस जाले एक्चुअली जस्टीस मेळना हेंगे भुरग्यांक माल जाल्यार हेंगे कोण फॅमिली मेंबर मारले जाल्यार हे 10 दीस ते काडपाचे येस ऑर नो एक्झॅक्टली सो आमकां कित्याक जस्टीस मेळना आमकां एवरीडे हुंय वचोंक पडटा बिचोली गेले काणकोण गेले ओल्ड गोवा एवरी डे प्रोटेस्ट करता स्टील जस्टीस मेळना आयज बसून आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स गेलेलो स्टेटींग इन्व्हेस्टिगेशन हुंय पावला सांगपा म्हणल्यार अजून लॉ दिसता की ते म्हणटाय एक मोबायल फोन मांडवी रिवरान उडयला तो गेलो उडोवन आनी सेकंड हुंय वॉट्सॅप मेसेज डिलीट केलो एनी 5 year old बॉय कोण वॉट्सॅप यूज करता भुरगीं आहाय ती वॉट्सॅप यूज करता तांकां खबर आहा बॅकअप कॅश करपाचें हे पुलिसां अजून कळना 3-4 दीस जाले हे स्टोरी अजून असोच दवरलो आहा अजून इन्व्हेस्टिगेशन मुखार सरना कित्याक लागून ही एक क्वेश्चन थिंग बोर्ड बांदलो आहा वेर इज द सीएम म्हणून वाय इज ही सायलंट आय एम आस्किंग सेम क्वेश्चन सगळे लोक विचारता सेम जाग्यार जे इन्सिडंट जाले ते वेर इज द सीएम तो कित्याक ओगी आहा वाय इज ही कंट्रोलिंग द इन्व्हेस्टिगेशन तो कित्याक इन्व्हेस्टिगेशनाक आडखोड घालता कित्याक तो होम मिनिस्टर सो आमी वी हॅव टू ब्लेम हिम त्या ब्लेम करपा पडटलें आमकां की तो अजून पूण कित्याक दिना रायट आन्सर्स आमकां वाय सायलन्स आतां कळोन येता की दीस धांवताय तांकां रिमांडान दवरपाक जायना सो दे वील गेट बेल वेरी सून ते बेल येतकच मागीर अशेंच जातलें आमगेलें जशें जस्टीस मेळना आमच्या लिडरांक जशें जस्टीस मेळटा जायत्या लोकांक आमकां खबर आमच्या गांवांत सांगपाल गांवांत नारायण बाब आमचो एक्टिविस्ट आरटीआय एक्टिविस्ट ताका अशें करून मार घाललो ताणें कितलो कंप्लेन घालले अजून पूण जस्टीस मेळना वी डोंट वॉन्ट द सेम हिस्ट्री टू रिपीट एंड आय एम शुअर जे लोक आयज घडला हिंगा येशेच मुखार येतो तुमी आनी आमकां जस्टीस दितले कित्याक आमची फायट एंड जावची ना ही चालू उरतली जशें आतां चलता तेश भाशेन थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू. आता हेणी सांगला त्या भशेन सिंपल आसा कॉल रेकॉर्ड्स कॉल डिटेल्स हे इजिली अवेलेबल मेळटा तो रिजन मांडयन उडयलो काय जुवारीन उडयलो तें लागना ताणी हे केबल घेवन ताचे कुडीक सगळे घाय घालले हांव खरेंच खूब उमेदीन बोलो इतलो सगळो लोक आयलो म्हणून हांव सगळो गोळये भिवन लोक भायर सरचो ना म्हणून हांव जायते फावट म्हणटालो शंकर पलजी कौशाक वाचत बोबाट मारतालो वाचकू हांव म्हणटालो म्हाका कित्याक पडला हांव कित्याक असो ना म्हाज्या भावाक पळयलो हो रामा आमचो भाव कसले तो इलिगल असले प्रोजेक्ट येता सदांच तो पयलो आसता थिंगासो निशेध मारपाक आयज रामाक मारलो फरो रामा हॉस्पिटलान आसा अजून न्हीद ताका मेळोंक ना आनी हेच भाशेन आमी तो सगळे गांवांनी सगळे फुडें सरले जाल्यार हांव सोत सांगता ताका न्हीद झेरून मेळटली आनी आयज राम आयकलो ना रामा फाटल्यान आयज कितलेच रामा उत्पन्न जाल्यात तो रामा तूं फुडें वच आमी तुज्या फाटल्यान आसतले इतलें सांगोन देव बरें करूं म्हणटा आनी रामाक बेगीनूच बरो करून आमचे सवय परतो पावय म्हणून मागता. मातसो संजय बर्डे मातसो फुडें येवचो प्लीज. सत्यपाल मालिकाक तेंच्यांनी ट्रान्सफर केलो. आता मेन गजाल म्हणजे राखणदार परवडचो राखणदार जो आसा तुमकां खबर आसतली थंय देवळा प्रॉब्लेम जाल्लो
तेन्ना मेन भुमिका घेतलेली रामान शंकरान सगळ्यांनी घेतलेली, सगळ्या एक्टिविस्टांनी घेतलेली. आणि ते दिसा मारता आसतना राखणदार जाय, तुका राखणदार जाय का म्हणून सांगलेली. त्याच एरियेन राखणदारान तेका दाखोवन दिले गोंयच्या सरकाराक राखणदार सारको आयज आमकां गोंया फाटल्यान आसा म्हणून. सोय म्हणे जावंक ना. ह्या सरकाराक कीड लागली म्हणजे लागली. तुमकां खबर आसा आयज ह्या सरकाराक आयज हे कोणाची तरी बोडका वयर काडटा, एका उलय तेका उलय म्हणून कित्याक लागून हो प्रॉब्लेम जो आसा न्हू हो डायवर्ट करपाक. पूण आयज आमी प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता, आमी आयज जे भायर सरता न्ही विधानसभेन जेन्ना ओपोजिशन आनी रुलींग जेन्ना आसा न्ही तेन्ना रुलींग आपणाक जाय तशें काम करतात, ओपोजिशनाक उलोवपाकूच दिनात, तांकां भायर घालतात. पूण तेका लागून तेंचे प्रश्न आयज सॉल्व जायना गोंयकारांचे म्हणून सगळे एक्टिविस्ट प्रत्येक गांवांत सरकार जमीन घेत आसा, आपणाक जाय म्हणून जमीन घेत आसा, सरकारी रेटीन जमीन घेता. आमचे कडल्यान जे आमचे तालिगांवचे भाव, फातोर्डाचे भाव, म्हापशाचे, पेडणेचे सगळ्या लोकांची जमीन 20 रुपया, 25 रुपया, 150 रुपया मिटर जमीन घेता. आणि सरकाराक जाय म्हणून जमीन घेता ते. तेन्ना मुख्यमंत्री गोंयचो जो आसा आणि जे गव्हर्मेंटांनी MLA जे बीजेपीक आयज पासून सपोर्ट करणारे आसा तांकां हांव ह्या माध्यमातून आज विचारता, गोंयच्या लोकांक लागून जेन्ना जमीन तुम्ही घेता त्या रेटीन जेन्ना घेता तीच जमीन तुम्ही आयज PPPच्या अंडर तुम्ही त्या लोकांक जमीन दिता. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनचो बोर्ड जो आसा एक व्हडली कीड आसा. आणि आयज धनाटे जो लोक आहा ते लोकांचे जमिनीचेर मरे आयज व्हडले पयशेकार जाल्लेले आसा. तेका लागून आमकां गोंयकारांक उठपाक जाय. रामा जो उठलेलो आहा इलिगल प्रोजेक्ट जे करता न्हू आयज गरीब लोकांची जमिनी घेता म्हणून आमी एक्टिविस्ट आयज जर म्हणटा न्ही ह्या जमिनीचेर हांव तुमकां रावन सांगता, ह्या जमिनीचेर आमी जे हेज्या फुडें हे गुंड केद्या व्हडले जावं पूण तेज्या फाटल्यान जो काल जो एलिगेशन जे जाल्लेले आहा तेंचे फॅमिलीक खंय गुंडाचे फॅमिलीक खंय लेटर धाडूंक ना, पुलिसांनी तांकां काय सांगूंक ना. हेज्या पयलीं जी गुंडगिरी हांगा जाल्लेली जाता तेन्ना हे पेरंट्स तेंचे कडल्यान पयशे घेता आणि तेन्ना तुम्ही ताका विचारूंक ना बाबा हे पयशे घोसून हाडला का म्हणून. आणि तुमकां लेटर पावूंक ना म्हणून तुम्ही सांगतात. आणि आज कोर्टाक ऑनरेबल कोर्टाक जे तुम्ही डिसिजन दिता. आणि हांव प्रत्येक गोंयकारांक सांगता आमी हे जे गोंयान जे गव्हर्मेंट ऍडमिनिस्ट्रेशन आसा ते ऍडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट कॉलॅप्स जाल्लेले आसा. हे गव्हर्मेंटान जे बीजेपीचे MLA जे आसा तांकां गोंया बद्दल जो प्रेम जर आसा तेंच्यांनी हे हो जो कोण मास्टर माइंड न्हू तो मास्टर माइंड ताका म्हणपाचें ना. हो मनीस त्या लोकांच्या जीवाचेर पयशे मारून लोकांक हो घरा कडेन आपले घर भरता. ताका तुम्ही मास्टर माइंड म्हणू नाका, ताका तुम्ही रिंग मास्टर म्हळ्यार सर्कल शिकलो. मास्टर माइंड ताका नांवूच दवरपाचें ना, तो रिंग मास्टर सर्कल शिकलो. हे आमच्या भुरग्यांक जो यूज करता. आणि पेरंट्स तेंचे आयज घरा कडेन रडटा आसतले आपलो भुरगो भितर आसा म्हणून. पूण त्या ह्या खूब उलोवपाक पयना. पूण आयज आमी प्रत्येक गोंयकाराचे फाटल्यान आमी आसतले. कोणाचे प्रश्न आसो हे जे व्हडले भारतीय जनता पार्टीचे सरकारचे नरेंद्र मोदी जे असो किंवा आज गोंयचो CM असो गोंयचो CM कडे पयले म्हणजे रेजिग्नेशन आमी मागपाक जाय. देव बरें करूं. आता हांव संजय नायक बाबाका मातसो आपयता, मातशे आपले 2 उतरां सांगची आमकां. गुड इव्हनिंग गोंयकारां. आयज खूब खोशी भोगता कित्याक आयज हो जमाव पळोवन खूब खुशी भोगता. आनी आयज हांव नतमस्तक जावन तुमचे सगळ्यांचे आभार मानता. कित्याक हो जो गोंयान आमचे काळोख जाल्लो आयज खंय तरी उजवाड दिसोंक लागला. देख हो गोंयचो साहेब ही आमची महालक्ष्मी तशीच सगळे देव देवता जे राखणदार जे राखणे आसा आमच्या गोंयचे आयज खंय तरी एक बूथ दिल्ली आसा आमच्या प्रत्येक गोंयकाराक. हेणी आमचो फायदो घेतलो. विचार करा आयज हो प्रसंग येवपाक कारणीभूत कोण. आयज जो आमचे प्रसंग येयला गोंयान तेजे कारण आमीच आसा. आमी लोक आमी सुशेगाद गोंयकार हेजो फायदो घेतलो हे राजकारण्यांनी. आणि आयज आमचेर अशे गाले घालूंक लागल्या. अरे आख्खे गोंय काबार केले आमी न्हिदोन रावले. एक्चुअली आमकां बरे पयले उठोवंक जाय आसले. अर्दे गोंय काबार जाले आमचे. अरे आमी हांकां निवडून दिले आमचे गोंय राखपा खातीर. हेणे आख्खे गोंयच काडून दुसऱ्याच्या दिल्लीकाराच्या घशांक घातले. आनी आयज आमकां रस्त्यार रडपाची पाळी हाडल्या. प्रत्येक गांव राखतला प्रत्येक गांव आज एक रामा तयार जावंक लागला. अशे 100 रामा आयज तयार जाले. खंय तरी काळोख दिसतालो आयज उजवाड दिसोंक लागला. आनी हो उजवाड तर आमी दवरतले हो एक कोणाक कायमचो दवरतलो हे आमी आज बघुया. आणि आमी एक निश्चय करूया आख्खे गोंयकार आमी एका मुठीर रावतले. आमी गोंयकार म्हणून रावतले. गोंयची राखण करपाक रावतले. केदेय आमचेर जर संकटां येयली जाल्यार आमी ते झेलपाक तयार आसपाक जाय. कित्याक गोंय आमकां जाय.
आज जे गावात रावता ते गावात पयला अशें तुमच्या फाटल्यान नाचता गोंय राखपा खातीर आनी आज जे भुरगेपण हांवें दीस काडले हांगा हांव पळयता क्रिस्तांव कोंकणे हिंदू सगळे आमी एसटी समाजूय आसा हांगा कशे आनंदान एकामेका कडेन हांसोन खेळोन वागताले जो मोग पळय आसता गोंयकारपण आसता तें हांवें गांवांत पळयलें आहा आनी तो मोग आयज म्हाका दिसून येयला हांगा खूब दादोशी भोगता आमकां दिसतालें आमी एकटेच आहा काय म्हणून पूण आसा गोंयकार न्हिदोंक ना ही चेतावणी सरकाराक आयच्या दिसाक हे कारंदरे गांवाच्याच एक चेतावणी वयता गोंयात सरकाराक की आमी गोंयकार न्हिदलेले ना आयज गोंयकार जागे जाल्ले आहा आनी हे जागे जाल्ले गोंयकार तुमची जागा तुमकां दाखयतले आनी आमचे गोंय आमच्या हातीन घेवन दाखयतले आनी हे रामाचे बलिदान हे व्यस्त वयचे ना आमी सगळे गोंयकार रामाच्या फाटल्यान आसा आनी आमी गोंया फाटल्यान आसा आनी प्रत्येक युथाकूय हांव उलो मारता की हे गोंय राखतले जाल्यार युथ आनी आमी सगळे एकठांय जावन हे झूज मारचे पडटले आयज आमचे कडेन एकूच आस्त आसली म्हणजे ती वोटींग एक तुमकां सांगूंक सोदता आयज आमकां रायट म्हणटा तो एकूच दिल्लो वोटींग रायट जे आमकां नाका ते आमच्या हातीन आसले आयज कोणाकूय मतां मारा प्लास्टाक काडल्यान तितून आमचो सदांच घात जाता हेजेर खंय तरी आळो येवपाक जाय आमचे मत जे मारता पळय आमी आमचे गोंया खातीर मारता तुमची पोटां भरपाक मारिना आमचे गांव काबार करपाक तुमकां थंय धाडूंक ना आमचे मताक व्हॅल्यू आहा तेजो मोबदलो आमकां मेळपाक जाय जे मनशाक आमी मत मारला तेणे आमकां आमचो हक्क दिवपाक जाय मेळपाक जाय आमकां हे तर आमी इलेक्शन येयले म्हणटा वोट टेम्पो जर आमी दवरलो कित्याक इलेक्शन येयले म्हणटा आमी पिशे जाता एकूच टायम हांव सांगता एकूच टायम आमी एकूच निश्चय करुया गोंयकार सगळे एकठांय येवया आनी आमी निश्चय करुया आमी गोंया खातीर मत मारतले आमचे गोंय राखतले म्हणून देव बरें करूं थँक्यू संजय बाब आता दिपेश नायक मातसो फुडें येवचो आनी आपली दोन उतरां सांग पूण ह्या राखणदाराच्या फाटल्यान एक इतिहास आहा म्हज्या भावानो हांव रामाक बरीच वर्सां जालीं वळखता आनी जेन्ना हे सगळे काँग्रेसीचे आमदार निवडून आयले आनी बीजेपीक जॉयन जाले तेन्ना आमकां कळ्ळें की बाबा खंय तरी एक कारस्थान शिजता एक कॉन्स्पिरसी चलता जो ऑपोजिशनाचो आवाज आसा तो काबार करपाक बंद करपाक तेन्ना म्हाका खबर आसा की 19 डिसेंबराक समवेर इन 2018 आमी मिनेझीस ब्रागांझा ह्या हॉलांत जमले आनी थंय वेगळे वेगळे अक्रॉस गोवा जितले पळय एक्टिविस्ट आसले ते जमले आनी सांगपाक गेल्यार खरेंच एक तर ऑर्गनायझेशन जाय नॉन पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन जाय जे आमचे प्रश्न कितें आहात झाडांचे पेडाचे पर्यावरणाचे लोकांचे ते आमी लोकां मुखार मांडपाक जाय सरकाराक दरबारी मारपाक जाय अशें करून आमी म्हाका दिसता 14-15 अश्यो मिटिंगी घेतल्यो वेगळ्या वेगळ्या गांवांनी आनी मागीर वच रामा जाका हांगा मारलो तेच मनशाच्या तोंडान आयले की बाबा रे आमकां एक ऑर्गनायझेशन काडपाक जाय आनी त्या ऑर्गनायझेशनाचें नांव कितें गोंयचो राखणदार हो इतिहास बाबा ह्या गोंयच्या इतिहासाच्या फाटल्यान गोंयच्या राखणदारा फाटल्यान हो इतिहास आसा तुमकां एक सांगता रामा फकत जे जितली पळय एज्युटेशन आसा थंयच आपली उपस्थिती लायना आसलो पण हांवें पळयलां आनी आमी काम केलां ताच्या बरोबर जेन्ना जीएमसी कोविडान जवळ जवळ 100 लोक मरताले दिसाक ऑन एन एवरेज 100 लोक मरताले इतले लोक मरताले की लोक थंय तांच्या बरेंच न्ही लागीं सुद्दां रावनासले तेन्ना ह्या रामा काणकोणकारान भीक मागली ह्या क्रॉस गोवा आनी जे आमचे इंग्लंडाक लंडनाक भुरगे आमचे लोक आहात बाबा कितें तरी धाडात म्हूण 4 पयशे आनी ह्या मनशान मागीर भाड्याच्यो गाडयो हाडल्यो 5 व्हॅनी काडल्यो ह्या मनशान रामा काणकोणकारान लोकांक पळोवन की बाबा लोकांचे खूब कितें काय म्हणल्यार कश्ट जातात ते लोकांक मेडिसीन पावना लोकांक जेवण पावना लोकांक कितें काय म्हणल्यार कोवीड जाले लोक थंय पावयना जीएमसी म्हणून ह्या मनशान रामा काणकोणकारान खरें सांगता हांव म्हज्या भावानो भयणानो ह्या मनशान सगळें कितें काय म्हणल्यार कोविडाच्या टायमार केलें आनी जेन्ना कोविडाच्या टायमार जे लोक मरताले तेन्ना फादर
पयस जावन कितें आजमेक मारतलो आनी म्हणटलो हांगा व्हरून फुरात. हे मनशान तें काम केलें फुरपाचें, त्या खातीर म्हाका अभिमान आसा. भावानी भयणानो, फक्त रामा काणकोणकार फक्त एज्युटेशन करपाक पावलो ना, पूण हेय ताणें काम मोठ्या प्रमाणान केलें. आनी मागीर कितें जालें, आमचे भितर कोसळ्ळें सगळें आनी गोंयचो राखणदार हो काबार जालो. पूण एक सांगता भावान आनी भयणानो, परत ताका खंय तरी दिसलें बाबा गोंयचो राखणदार आमी जितो करपाक जाय. कित्याक गावडा इतले पळय आतां अन्याय आनी अत्याचार चलतात, फकत हे एसटी समाज चलतात. तो दिलीप आनी मंगेश म्हणटा ताका जाळून मारले. रवींद्र वेळीप म्हणटा ताका असो मारलो तेन्ना एज्युटेशनाक, मायनिंगाच्या एज्युटेशनाक भरपूर बरोसर मारलो. पूण ह्या गांवचे, हे जे मूळ गांवचे जे लोक आसात, आमचे मूळ निवासी लोक आसात, गोंयकार, तांचे अन्याय कित्याक जाता की तांची जमणी आहात. आनी हे सगळे जे गव्हर्नमेंट ऑफिसर आसात ते तांचे जमण्याचेर नजर आसा. आनी त्या खातीर हे लोक तांचे जमण्याचेर नजर दवरून थंय कितें म्हण डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट हाडटात, खंयचे आयटी हाडटात, खंयचे युनिटी मॉल हाडटात, खंयचे युनिव्हर्सिटी हाडटात. त्या खातीर एक लोक उबे रावतात. अरे बाबा, तांचे खावपाचें, जेवपाचें, पिवपाचें साधन म्हणल्यार फकत तांची जमीन. ते रोयतात आनी खातात. त्या खातीर भावानो आनी भयणानो, म्हाका तुमकां एकूच सांगपाचें आसा की रामाक जस्टीस मेळपाकूच जाय. आनी जो पर्यंत हें जस्टीस मेळना तो पर्यंत आमी फायट दिवया. तांच्या गांवांक वचया, एसटी गांवांक, कित्याक ते लोकांक सांगपाक जाय बाबा हो तुमचो मनीस तुमच्या लागून झगडटा आनी गोंयकारांक झगडटा. त्या खातीर ही गरज आसा आमकां तांच्या गांवांक वचून आनी सांगपाक की बाबा ह्या मनशाच्या फाटल्यान तुमी रावात आनी आमच्या गोंयाक तशेंच गोंयकारांक न्याय दियात. देव बरें करूं. आणि त्या जाग्याचेर एका केटले काळीच जाली, इतली दादागिरी ओपन एरियार मारपाक अजापाची गजाल. म्हणून हितून दाखयता आमी गुंडाराज गोंयान वयर चल्ला आनी कोणाक भिवपाचे ना. एका वयर कोणी तरी गॉडफादर आहा. तेका लागून आमी एक आवाज उठायता, गोवा एगेन्स्ट गुंडाराज म्हणून. आनी एका आमकां तुमचो साथ मेळटलो म्हणून हांव आंवडेतां. पूण आज एक आतां हिंगा आमचो राजन नारायण आहलो. एका टायमाचेर जी गुंडागिरी चलताली गोंयान ती रवी नायकान आनी हेच्या आदारांनी बंद जाल्ली. हीच आतां ही वाडलेल्या कडेन आहा. आयज म्हाका राजनाक पळोवन म्हाकाय आयली की हे जे राजनाचो पांव हिंगा येयला, ही गुंडागिरी जी गुंडागिरी बंद जाल्ली तेच्या टायमाचेर ती आयज म्हाका विश्वास आहा ही आयज हिंगा ह्या जाग्याचेर ज्या रामाक अटॅक केला त्या जाग्याचेर राबोन त्या जाग्याचेर सोद्या ही गुंडागिरी बंद जातली. आनी जो पळय मास्टर मायंड आहा, हे पळय कोण सेट करतात ते सगळे आमच्या समोर येतले. म्हाका हेच्या वयर आनी म्हज्यान कांयच उलोवपाक जायना. जे आमी योग गोवा एगेन्स्ट गुंडाराज हे केला, जेन्ना आमचो आवाज येतलो वो आमी ज्या गांवांनी वयता, जे आमी कोण नासतना लोक आमकां आफयता, वो म्हाका हे पळोवन बरें दिसता की आयज गोंयकार न्हिदोंक ना, गोंयकार आमी जागे आहा. आनी गोंयकार एक फावटी जागे जाले मग गव्हर्मेंटाक कितें पळय तें कळटलें आनी कित्याच्या आयदीन दाखयल्ल्या कडेन आहा. म्हाका आनीक सांगपाची गरज ना. ह्या उतरांची गव्हर्मेंटान लक्षांत धरपाची गरज आहा. गोंयकार उठले, तुमी घरा बसचें पडटलें. देव बरें करूं. थँक्यू मार्यान बाब. आता आमचो आवर्तन बाब आयलेले आसा हांगा, तो एक आमकां 2 उतरां सांगतलो. Enmities. It's a complete false statement. Do you agree? Complete false statement to protect the culprits. He is trying to protect the politicians, the ruling ministers who are in power. Now it is high time we give a deadline to the government that within 7 days or 10 days the names must be disclosed, because all the service providers have to compulsorily keep all the call records, all the messages, SMS or WhatsApp for 2 years. That is a law. By law they have to keep it. And if they don't give us the records, they don't disclose whom they were communicating to, the gundas whom they were communicating to, then we must come on the streets in big numbers. Are you ready? Yes. So we shall give a memorandum to the government demanding to disclose the names, because the SP North, we can't trust him. This Rahul Gupta has clearly showed that he is up to protect the ministers who are involved in the crime. We have to get them to justice. The only way is we give a deadline and ask them
to disclose all the call records of all the goons who were messaging, forwarding the clips here. They have the records. You don't need a cell phone. You don't need a mobile to check the records. It is there with all the service providers, be it Vodafone, BSNL, Airtel. Everybody has got Jio. Everybody has got a call records. They have to disclose this. If they don't disclose, then we are responsible for allowing them to protect the crime. We have to demand the citizens. Then only Rama will get justice. Do you agree? Yes. So in one voice, we have to fight and not give up this fight till Rama gets justice. Number two, the doctors are saying, the government is saying that he is recovering fast. It is not true. He is not recovering. He has suffered severe injuries. He has suffered injury in his eye. He has suffered trauma. And until and unless he overcomes that, he cannot give a statement to the magistrate or the police. They cannot force him because he is not in the proper mental state. That's all. My request is, let us remain united and fight for justice for Rama. Thank you. Thank you, Ardhan Bab. We will definitely look into this and we will send a recommendation to the government. आता महेश मामरे बाबाक मातसो फुडें आपयतलो. तेणी आपले दोन विचार सांगचे. सगळ्या गोंयकारांक रामाचे जे हांगा ताका मारलो आणि जो रामा प्रत्येक गोंयकारा खातीर हांगा उबो रावता, आमच्या गोंयचे एनवायरमेंट राखपा खातीर उबो रावता, ताचेर हल्लो जाता आणि ह्याच जाग्यार ताका सामको ब्रुटली ताका मारता. तो व्हिडिओ पळोवन आंगार एक कांटो उबो रावता. आमी गोंयकार अशेच ओगी रावतले काय कितें? एक प्रश्न करता तुमकां सगळ्यांक. आमकां फ्रीडम ऑफ स्पीच आसा न्हय? पण हांगा ह्या आमच्या गोंयान किंवा आता इवन इन इंडिया आमी जर पळयत जाल्यार आमकां फ्रीडम ऑफ स्पीच ना. आज जर तूं उलयत त्या सरकाराच्या विरोधात जाल्यार तुका टार्गेट करता अशें आमी सगळे म्हणटात पळय. आमी जेन्ना एकामेका कडेन उलयतात तेन्ना म्हणटा म्हाका काय उलोवपाचें ना, म्हाका टार्गेट केलो जाल्यार. म्हणजे खंयचो भंय? सरकार जे आसा ते सरकार फॉर द पीपल, बाय द पीपल आमी आमच्या डेमोक्रेसीन म्हणटा. पण तशें प्रत्यक्षात आसा काय कितें काय म्हणून? तशें ना. आज सोनम वांगचूक जो लडाखाक लढटा, जाणे कितलेशेच पेटंट आमच्या इंडिये खातीर हाडले, जाणे टेंट फॉर आमचे आर्मी जे आसा ताका लागून ताणे सोलार टेंट ताणे तयार केलो. आज ताका सुद्धा अरेस्ट केलो जस्ट बिकॉज इज टॉकिंग अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट. दिस इज एक्झॅक्टली अगेन्स्ट मोदी. सो गोंयांत सुद्धा तीच परिस्थिती आसा. सगळे लोकांनी भायर सरचे पडटले, सगळे लोक भायर सरचे पडटले. म्हाका दिसता खुबश्या प्रेस कॉन्फरन्सांनी किंवा आमचे जेन्ना भाशणांत हांव सदांच म्हणटा की हे गव्हर्नमेंट अंत्योदय व्हडली उतरां ती म्हणजे लोकांच्या थोड्यांच्या तकले वरसून वता. म्हणजे तांकांय खबर नासता जे ते हातून बसता विधानसभेन हांगासरले जे आमदार सुद्धा आसा ताका अंत्योदय विचारता ताका कळटलें अंत्योदय म्हणजे कितें. सर्वोदय, ग्रामोदय हे व्हडले शब्द वापरतात. ते खंयच्या तरी मुवीन आमी पळयला की व्हडले शब्द मुन्नाबाई MBBS व्हडले शब्द वापरप म्हणून. आणि कन्फ्यूज द पीपल. If you cannot convince the people, confuse the people. This is what Bharatiya Janata Party is doing. लोकांक फक्त कन्फ्यूज करता. आता सुद्धा जे कितें चल्ला ते कन्फ्युजनूच चल्ला. GST सुद्धा कन्फ्युजनूच चल्ला. I am not diverting from the issue of Rama, but सरकाराची तकली कशी चलता आणि आमी खंय डायवर्ट जाता ताजेर हांव उलयतां. फाल्यां आनी कितें इश्यू काडून आमकां ह्या इश्यूचेर डायवर्ट करपाची शक्यता आसा. पण आमी डायवर्ट जावपाक जायना. जो पर्यंत रामाक हांगा जो मारला ते जे मारेकरी आसा तांकां शिक्षा जाय म्हणसर जो मास्टरमाइंड आसा हे आतां कोण धरल्या ते प्यादी आमी चॅसान खेळटात पळय ते धरल्या ती प्यादी धरल्यात पॉन्स. पण आमकां जाय तो मास्टरमाइंड. ताका धरात जाल्यारूच आमी सगळे जे आसा ते सेफ उरतले. आज तूं उतर काडूंक शकना जाल्यार तुका अटॅक करतात. ही अशी परिस्थिती गोंयांत नाशिल्ली. पण ही परिस्थिती गोंयांत आयल्या. खंयच्यान तर उत्तर प्रदेशाच्यान आयल्या काय खंयच्या आयल्या हांव नकळो. पण अशी वृत्ती नाशिल्ली.
हे गव्हर्नमेंट म्हणटा की वी आर 100% लिटरेट म्हणून, पण हे जर आता जर पळयत जे चल्ला, जर ज्या परिस्थितीत रामाक मारलो, ज्या परिस्थितीत अदर एक्टिविस्टांचेर जी धमक्यो येतात, दिसता की आमी 100% इलिटरेट आसा काय म्हणून. वी आर इलिटरेट. आम्ही लिटरेट असं असे म्हणतात, पण वी आर इलिटरेट. ना जाल्यार जेन्ना रामाक ह्या भर वस्तीन हांगा जेन्ना मारलो तेन्ना आमी खरें म्हणल्यार सगळे जाणी भायर सरूंक जाय आशिल्ले. त्या क्षणाक भायर सरूंक जाय आशिल्ले. त्या क्षणाक तांकां धरून मार बडोवन उडोवंक जाय आशिल्ले. पण ऍब्सोल्युटली बेटर लेट दॅन नेव्हर. पण आमी न्याय मेळ्ळे म्हणसर रामाक आमी हालचे ना. हे तुम्ही मनान धरा, मतीन धरात. खंयच आमी हालचे ना. आमी मागला की ते मास्टर माइंडाक अरेस्ट जाय म्हणसर आमी ओगी रावचे ना. तर सगळे गोंय पेटून उठूंक जाय. तेन्नाच म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान रामाक आमी न्याय दिलो अशें धरतलो. थँक्यू. थँक्यू महेश बाब. ही उतरां तुमची सारकी मोलादीक. आमी केन्नाच थांबचे ना जो पर्यंत आमकां मास्टर माइंड कोण रामाचेर कित्याक अटॅक जालो, कित्याक ताका मारलो, कित्याक विथआउट फियर, विथआउट मास्क, सीसीटीव्ही आसतना. तुमकां एक प्रश्न विचारता. स्कुलान जेन्ना एक भुरगो फेल जाता, फॉर एग्जाम्पल 5वेन फेल जाता, तेका एकदा चान्स मेळटा, दुसरे फावट चान्स मेळटा, परत तो फेल जालो जाल्यार तेका मागीर स्कुलानसून काडटात. ओके, सो आयज आमचो गोंयचो सीएम हो 6 वर्सां जाली म्हणटा आपल्याक चीफ मिनिस्टर, आपूण ते खुर्चेर बसले. हो पास जाला काय फेल जाला तो तुमी म्हाका सांगा पयलीं. फेल जाला मरे. सो फेल जाला म्हणटकूच तेणी त्या खुर्चे वयलो देवांक जावो न्हू. देवपाक जावो काय नाका. सो गोंयच्या सीएमाचे आयज रेजिग्नेशन मागता आख्खे गोंयकार. कित्याक तर तूं सगळ्याच तराचेर फेल जाला. तूं आमकां रेप दाखयलो, मॉलेस्टेशन दाखयलें, चायल्ड मॉलेस्टेशन दाखयलें, चायल्ड रेप दाखयलो, मर्डर्स दाखयले, गँग रेप दाखयले, गँग वॉर्स दाखयले, ड्रग्साचे केसीस वाडलेले दाखयले, ट्युरिस्ट मरतना पयले, रस्त्यार लोक मरतना पयले, सगळे तरेचे आमी हांगा क्रायम पयले. आनी आयज गोंया क्रायमान मेरिट लिस्टान पावलेले आसा. सो आयज ते चीफ मिनिस्टराक ते खुर्चे वयलो देंवपाक जाय काय नाका. आयज आमच्या जमिनी कोणाच्या अंडर काबार जाले नांव सांगा म्हाका. भियो नाका, नांव सांगा. आयज आतां भियोन कांय फायदो ना. नांवां सांगा. आमची फॉरेस्टां कोणा खातीर काबार जाली. ओके, कोळसो कोणा खातीर येता. कोळसो वाडयता कोण. डबल ट्रॅकिंग कोणा खातीर. आमच्या डोंगराचेर इलिगल कन्स्ट्रक्शन कोणा खातीर येता. ओके, आमचे न्हंय, झरे, बांय सगळे काबार ह्या बीजेपीच्या सरकारा खातीर जाता. आयज काळाची गरज आसा सगळ्यांनी जाणून घेवपाची. सगळ्यात पयलीं शिकलेले जे लोक आहात तेंच्यांनी जाणून घेवपाक जाय. कित्याक शिक्षण हे व्हेरी इम्पॉर्टंट सारखे. आणि शिक्षीत मनशाक खबर आसता की गोंयान सगळी कडेन कितें चल्लां तें, पूण तो ओगी रावता. तेणी आयज उलोवपाची गरज आसा. आमी सदांच उलयता. फिडोलान सांगले, आतां बर्डेन सांगले, तनुजान सांगले, सगळे खबरी सांगले. आयज हे सरकार कसिनो लॉबीक खंयच्या लेवलाचेर सपोर्ट करता तें तुमी पळयलां. 2.5 वर्साचें एक्सटेन्शन 6 म्हयने पयलीं आसतालें. मागीर एक्टिविस्ट कित्याक उलोवचो ना. मास कन्वर्जन एक्टिविस्ट कित्याक उलोवचो ना. स्वप्नेश कित्याक ओगी बसतलो. मास लँड कन्वर्जनाचेर जेन्ना तुमी गोंय काबार करता, फॉरेस्ट कन्वर्ट जाता, कित्याक एक्टिविस्ट उलोवचो ना. कित्याक एक्टिविस्ट उलोवचो ना. शेतांनी तुमी उजो लायता मरे. त्या सिसिलाक पयला येना तालिगांव हांगासर भोंवताना ती उजो लागलो तेन्ना फायर ब्रिगेड हाड, हें हाड, तें हाड करून कितें. आयज आख्खें गोंय जळोवन काबार जंगलांनी उजो घालतात. हे तांकां जमिनी जाय म्हणून पोट भरना मेल्यांचे. पोटां फुटल्यान न्हू. कितें आयज एक गव्हर्मेंट सर्वंट आपलें काम करपाक मुर्मुगांवान येता आनी तेचें काम आडयता आनी तो ह्या सरकारांतलो MLA म्हणटा आपूण गुंडा म्हणून. दॅट मिन्स आनी तुमकां आनी कितें उत्तर जाय. ह्या सरकारान कोण आसा. ह्या सरकारान कोण आसा. गुंडा आसा मरे. स्वप्नेशाक धमकी कोणी दिली आनी बास्टर्ड कोणी म्हटलो. कोणी म्हटलो बास्टर्ड स्वप्नेशाक. स्वप्नेश बास्टर्ड. हा, त्याच्या बापायन तेका पोसला, त्याच्या आवयन तेका पोसला, ल्हानाचो वट तेणी केला तेका बास्टर्ड म्हणपाक. स्वप्नेश शेल्लेकर कितें करता सांगा मरे. स्वप्नेश शेल्लेकर आमचे जमिनी वाचोवपाक झगाडटा. स्वप्नेश शेल्लेकर, क्लाउड अल्वारीस ही सगळी जी टीम आहा न्हू, हे आमचे हे माणकुले गोंय वाचोवपाक झगाडटा. हे फुडल्या पिळगेक दिवपाक झगाडटा. तुमच्या भुरग्यांक दिवपाक झगाडटा. आणि हो सगळो एक्टिविस्ट जो आयज भायर सरला हो तुमच्या भुरग्यां खातीर भायर सरला. इंजिनियर, डॉक्टर कोणूय जावंक शकता रे. एक्टिविस्ट जावपाक हांगा हे कांय
हे काळीच जाय रस्त्यार लोळपाक काळीच जाय लस सोडची पडटा कपडे काढून अंडरवेरीन उबो रावपाचे कापास्तार आसपाक जाय तो एक्टिविस्ट तो रामा आमचो आयज तो हॉस्पिटलान आहा कोणा खातीर हॉस्पिटलान आसा ह्या सरकाराच्या रॉंग पॉलिसींग खातीर कित्याक ह्या सरकाराच्या रॉंग पॉलिसींग खातीर तो झगडटालो न्हू म्हाका सांग आता तुम्ही 1 करोड स्क्वेअर मीटर जागो तुम्ही एक्वायर केलो मोपा यूज कितलो केलो हार्डली 15 to 20%. बाकीचो 80% कोणाच्या नाळक्यान घालतले होटल लॉबीच्या नाळक्यान घालतले जी जंगलां हेंच्यांनी काबार केले हे निर्लज्ज कास्ताचे जे बसल्यात थंयसर हे आमकां डेव्हलपमेंटाचे खबरी सांगता जंगलां काबार करून आयज एक हत्ती भोंवता थंयसर तामोशा गांवांत हो इफेक्ट आयज बिबटे भोंवता आयज आस्वाला भोंवता हो इफेक्ट IIT आनी खंय हाडपाक सोदता परत कोडार जंगल काबार करून परत मेळावली काबार करून परत सांगे परत काणकोण काबार करून म्हटल्यार हे असले निर्लज्ज कास्ताच्या लोकांक ते बसपाक हक्क आसा मागीर आमी कित्याक वगी रावले आयज गोंय कित्याक पेटोवन उठना आयज आमकां दिसता मरे आयज TCP गोंय काबार करतना दिसता फॉरेस्ट मिनिस्टर गोंय काबार करतना दिसता चीफ मिनिस्टर काबार करतना दिसता आमकां सगळें आमकां पळयत जाल्यार आयज टुरिजमाच्या नांवान जे प्रॉपर्टी आहात न्हू ते PPP बेजीस हे दिवपाक उठले मिरामार हॉटेल थंयसर ते आतां कोणाच्या बापायची जागा आमची गोंयकारांची सरकाराची जागा PPP कित्याक दिवपाक जाय तुमकां फायदो आहा एक सुद्दां गोंयकाराक फायदो आहा हेतून फायदो कोणाक आसा हे मंत्र्यांक हेंची पोटां फुटल्यात न्हू मागीर एक्टिविस्ट कित्याक उलोवचो ना कित्याक एक्टिविस्ट उलोवचो ना कित्याक रामा उलोवचो ना कित्याक बर्डे उलोवचो ना कित्याक मारियन उलोवचो ना कित्याक सिसील उलोवचो ना कित्याक ते फिडोल तोनोज स्वप्नेश उलोवचो ना कित्याक उलोवचो ना कित्याक तो दिपेश उलोवचो ना उलयतले मारले म्हणून हे कितें हे बारीक चिरकूट मरे हे तो रामा ते हासता कित्याक काय म्हणून कितें रे तुमी तोंडाक शेण लायले तेच्या कसले अकलेचे रे कोणाच्या तोंडाक शेण लायले हे शेण तुम्ही वचा आणि मंत्र्यांच्या तोंडाक लाया जेंच्यांनी आमच्या गोंया काबार केला हे शेण वचा मरे आणि त्या मंत्र्यांच्या तोंडाक लाया कितें रे आयज अक्षरशः जेंच्यांनी गोंय काबार केला न्हू तेंच्या तोंडाक शेण लावपाची गरज आसा एक्टिविस्टांच्या न्हू कितें रे एक्टिविस्टान कोणाचे घेवन खावंक ना हक्का खातीर झगडल्या ह्या मायभूमी खातीर झगडल्या ह्या भुरग्यांक बरें फ्युचर मेळोंक जाय म्हणून झगडल्या आमी जॉब स्कॅम करूंक ना जॉब स्कॅम कोणी केला तेंच्या तोंडाक शेण लाया वचा आणि त्यांच्या तोंडाक शेण लाया जे करप्शनान इन्वॉल्व आहा तेंच्या वचून तोंडाक शेण लाया वचा आणि कितें रे आमचे आयज जे एन्सेस्ट्रल जे जागे आहा तेच्या उपरांत मागीर जे कुमिदाद जागे आहा हे कोण विकता रे कोण पॉलिसी तयार करता इरिगेशन कमांडातले जागे कोण खाता कुमिदाद जागे कोण खाता इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नावान कोण सगळे जागे लाटून उडोवंक सोदता भायल्या लोकांक हे सरकार आणि हे सरकारान बसलेले मंत्री म्हणून प्रमोद सावंतान आज रिजायन जावपाची गरज आसा गोड खबरी नाका रे बाबा भिवपाची गरज ना आमची मरे मडी मेजली तू भिवपाची गरज ना करून मडी मेजली तू हांसून लोकांक लॉलीपॉप दिले आमकां तुजी ती एक्टिंग आहा न्हू ती कळ्ळी आता फक्त लोकांक इतलेच सांग तू त्या खुर्चे वयलो केन्ना देंवता तो देव बरें करूं थँक्यू बाब शंकर आता तुम्ही पळयलां आसतलें फाटल्या इलेक्शनाक तेणी सांगला त्या भशेन आमच्या CMान एक भाशण दिल्लें एक आमदाराचेर कितली सेक्शनां ना ते सांगचे म्हणून तुम्ही काढून पळोवचे कोणाचेर उलयल्लो तो आनी तेका घेवन तो आतां काक्यांक घेवन बसला तेणी एक भाशण दिल्लें मोळ्यान तुमकां हिंट दिता मोळ्यान एक भाशण दिल्लें एक आमदाराचेर खंयची सेक्शनां उरली ना काय म्हणून आख्खी IPC काबार जाली म्हणून आता तेका घेवन तो खाक्यांक बसला आणि तोच खाक्यांक घेवन तो मंत्री जाला हो कसलो कायदो सेम आता शंकर भोवनी सगळे एक्सपोज केला त्या प्रमाणे आमकां खरेंच सामके भायर सरपाची गरज आसा गोंय राखपाची गरज आसा आता आमचे बाय फिडोल एक 2 उतरां परत सांगपाक सोदता तेच्या पळय आतां मातशें कितें उरलां खंय पळय आतां कितें सांगता ते खाक्याक आहा तो 5 मिनटान खोटो दूंगा मुगे व्हिडिओ येता सो ही गेस्ट इट 5 आता एक सांगपा उरलें लास्ट प्लीज प्रे फॉर रामा टुमॉरो इज हिज बर्थडे फाल्यां बर्थडे तेगेली सो हें सांगपा उरलोलें कित्याक म्हाका उलोवपा जाय त्या तेंची चेटी घालून तकले घालून पडटा तांकां सो मुगे उलोवपा काबार जावपा ना म्हजो स्टार्ट देखून पडलो आहा सो आय डोंट नो हाव स्ट्रॉंग इज शंकर आनी कितें खायन येताय ते बट यू नो गो टू सी लायक उपाशी आहले Tanoch also sometimes we don't eat lunch and we are running about and protest continuously hing son thinga poir Kankon son old Goa hing son thinga Mapsa son ishi this son ishi dawat nahi but I don't know I'm uncha some blessings metaiti
बट विथ यू पिपल्स ब्लेसिंग कित्याक जाय ती जाणटी हाय आनी हिंगा जो हाडलोलो तेका चोयन म्हाका यू नो आय एम लायक सो मच इन टू इट लायक he has those guts and he sets an example to everyone. ते कोडे तर व्हीलचेअराचेर जाता आनी आमकोडे दोन पांय आसून जायना म्हळ्यार जायना. सो प्लीज प्रे. हाल्या रामाची बर्थडे सो हांव तुमकां सांगूंक सोदतालें की कायंडली प्रे फॉर आणि फाल्यां शहीद भगत सिंगाचोय बर्थडे आसा. भगत सिंग. सो आमचो रामा भगत सिंग जालो. सो हाल्या सो रामा भगत सिंगाचो बर्थडे म्हणपाक जाता. सो रामा इज इक्वल टू आतां रामा इज फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ भगत सिंग म्हणपाक जाता. सो लॉंग लिव्ह रामा. लॉंग लिव्ह भगत सिंग. थँक्यू बिडोल. आता हेच एज्युटेशन रामाचे सगळे गोंयभर पेटोवन उठलेले आसा. फाल्यां खंय म्हापश्यां आसा, 5:30 म्हापश्यां आसा सेफ रामाक एज्युटेशन. मागीर म्हापश्यां गांधी सर्कलाक फाल्यां आसा. प्लस कलंगूट आसा 6 PM आनी मागीर सांत इस्तेव आसा 7:15 आनी साऊथ गोवाय आसा नावेली. आता सगळे गोंयकार आमचे पेटोन उठलेले आसा. कित्याक आमी एकूच डिसायड केला की गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज. जस्टीस फॉर रामा, जस्टीस फॉर. कित्याक आता आमी यंगस्टर भायर सरले ना जाल्यार फुडाराक आनी काय मेळपाचें ना. आता एक मिनिट. फाल्यां हे आमी करूंक ना गोवा एगेन्स्ट गुंडराज. पूण लोकांनी आपणाचे इनिशिएटीव घेवन आमकां आमकडेन डेट घेतल्या. मातशें तुमी यात म्हणून थिंगा आमची आवाज करता. फाल्यां 5:30 म्हापश्यां गांधी सर्कल, 6 वरांचेर कलंगूट डॉल्फिन सर्कल, 7:15 सांत इस्तेवा जुवा आनी 6 o'clock नावेली. मातशें कोण पावता पळय तेणी सगळ्या गोंयकारांनी आतां येवचो आनी जमा जावचें. आनी रामाचो बर्थडे 29. ओके. थँक्यू सगळ्यांक. देव बरें करूं आमच्या मिडिया भावांक आनी आमच्या मोल चडान चड म्हणजे तालिगांवच्या आनी कारंजऱ्याच्या भावांक जे फियरलेसली भायर सरले आनी तेणी रामाक जस्टिसा खातीर आवाज केलो. आनी हे सोशल एक्टिव्हिस्ट सगळे जमलेले तांकां चडान चड देव बरें करूं. आमी सदांच तुमच्या बरोबर आसतले.